गोंयांतल्या 56 गांवांचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा। तातूंत साश्टी तालुक्यांतल्या 11 गांवांचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकाराक लागून आतां परतून गांवांनी वातावरण तापपाक लागला। गांवांतल्यान ह्या निर्णयाक तीव्र विरोध जाता। जायत्यो पंचायती विशेष ग्रामसभा घेवन सरकारा आड थाराव मंजूर करपाच्या तयारीत आसात। शारीकरणा खातीर गांवची ग्रामीण वळख, पारंपारीक संस्कृताय आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। देखून साश्टीच्या थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। तशेंच गांवाचें शारीकरण करून FAR वाडोवन काँक्रिटाची रानां तयार करपाक सोदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला। मजगतीं सरकारान जरी हे विशीं थळाव्या वांगडा चर्चा केले बगर कसलोच निर्णय घेवचे नात अशें जाहीर केला, तरी लेगीत गांवपण तिगोवन दवरपा खातीर ह्या प्रस्तावाक कायमचो विरोध आसतलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। जेन्ना 2020 आमकां अर्बन एरिया नाक म्हण आमी ओपोज केल्लें, सगळ्यांनी ओपोज केलें, तें विड्रॉ जाल्लें। आतां तांकां पत कित्याक घेवपाक जाय? आतां तें कितें आहा तांकां पत? आमकां अर्बन करपाक नाका, कित्याक तें जालें जाल्यार आमच्यो विलेज आहाय त्यो दुसरे सायडीन हें जाल्ले डेव्हलपमेंट। कित्याक एज पर आतां आमकां कितें आहा, आतां एज अ विलेज आमकां प्रोटेक्शन आहा, खजान लँड आहा जे आमी पॅडी फिल्डांनी इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया तें आहा। पूण जेन्ना एक फावट अर्बन जाली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट केलें जाल्यार ते थिंगा आमचे जायते कन्वर्जन जावपाक शकता। आज पयले सुवातेर आख्खे गोंयभर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डायरेक्टर ऑफ पंचायताक 56 विलेजी नांव दिलो आहे आनी हे 2020 नोटिफिकेशन की 56 गोंयच विलेजीस अर्बनायज करपाक। हेजे 2020 सगळे ग्रामपंचायतीन आनी सगळे ग्राम सभेक हे ओपोज जाले। हांव पयले सुवातेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे निशेध मारता आनी आय रिक्वेस्ट द रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सुरात, प्लीज टेक बॅक दीस। गोंयकारां नाक म्हूण ऑलरेडी 2020 सांगलोलें आनी सगळे मुगेले पंचायतींक सांगता, आमगेले बाणाले आनी वार्का पंचायत दोन इन्क्लूड आहाय हितू। आनी तेच भाशेन गोंयच्यो सगळ्यो 56 पंचायतसांक एक स्पेशल ग्रामसभा घेयाय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ग्रामसभा घेवन लोकांगे वॉयस आउट कोराय। ऑर्गनायझेशन जालें जाल्यार आमकां टॅक्सीस हाय पडटली, जावं हाऊस टॅक्स, जावं सॅनिटेशन टॅक्स, गार्बेज टॅक्स, ही सगळीं टॅक्सां आमगेली वाडटली। आयच्या म्हारगायेंत लोक वाड माता, ऑलरेडी म्हारगाय चड आनी टॅक्सीस चड आहाय म्हणून आनी आनीकूय वाडयतले। दुसरें म्हळ्यार FAR फ्लो एरिया रेशियो बिल्डरां खातीर हो वाडटलो आनी जे पळय आमचे विलेज पळय आहा, आयज तुवें हाटल्यान चोयल्या कळटा तुका शेत दोगोर हें सगळें आहा, हें कांय दिसती पडपाना हेजे मुखार। आनी बिल्डरां फायद जावचे जाय म्हूण हें अर्बनायझेशन करता। 2020 2 वर्सां बिफोर द इलेक्शन लास्ट टायम नोटिफिकेशन आयिल्लो। जस्ट इलेक्शन लास्ट 2022 इलेक्शन जाल्लें। आनकोडे 27 इलेक्शन आसा, आनकोडे हो नोटिफिकेशन परत रिविजीट केलो, परत हाडला। पळय, म्हाका इतलें विचारपाचें आसा की गोंयांत जेन्ना फामाद जालें, गोंयांत जेन्ना ट्युरिजमान फ्लरीश जाल्लें, तेन्ना गोंयांत अर्बन आशिल्लें की रुरल स्टेटसा लागून वयर सरल्यो विलेजीस, सगळ्यो रुरल कॅपॅसिटीन वयर सरल्यो आनी हे रुरल कॅपॅसिटी आज काबार करूंक सोदता, कित्याक 100% FAR एंड मोर एकोमोडेट करपा खातीर गव्हर्नमेंट डिफरंट अप्रोच तयार करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।